विसवापर्यंत तुमकां येवकार. गोंयकारांचो ओत्रेक आसरो हो नवो राजकीय पक्ष आदवोगाद जवाहर डायसान काडला. हो नवो पक्ष गोंय विधानसभेच्या 40 मतदारसंघात उमेदवार घालतलो अशें डायसान जाहीर केलां. आदवोगाद जवाहर डायसान नवो राजकीय पक्ष घडयला. गोंयकारांचो ओत्रेक आसरो हें ह्या नव्या पक्षाचें नांव आसा. भारतीय वेंचणूक आयोगा लागीं ह्या पक्षाची नोंद केल्या. गोंयांतल्या 40 मतदारसंघांनी उमेदवार दवरपाची पक्षाची येवजण आसा. And this party is not only constrained to a few members, but it's going to be placed open to all NGOs, groups of persons from every village and city who shall be allowed to nominate one Rakandar to the board of Rakandars. इतले मजगती राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे आदले सरचिटणीस नेल्सन दी ब्रागांझा परेरा कॉस्टान बाणावले तिकीट मागल्या. I have applied for a NCP ticket in Benawali constituency because I was the first general secretary of the party when Dr. Wilfred D'Souza was the president. I have already put in my application to the President Goa unit and faxed one to the national president Mr. Sharad Pawar. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांवच्यान आमचो खबराकार सावयो डायस. कुठ्ठाळे जाल्ल्या अपघातांत मरण आयिल्ल्या आपणाल्या चलयेच्या कुडीचो परतून पोस्टमार्टम करचो अशी मागणी तिची आवय एना मारिया फेर्नांडीसान केल्या. तिचो खून करून अपघात म्हणून दाखयला असो दुबाव तिणें उक्तायला. 18 डिसेंबराक फातोडेर हो अपघात जाल्लो. 18 डिसेंबराक फातोडेर कुट्टाळे जाल्ल्या अपघातांत नाताशा फर्नांडीस ह्या बाणावलेच्या 19 वर्साच्या चलयेक मरण आयिल्ले. नाताशाच्या दोनूय पांयाक मार लागिल्लो. मागीर तिका मरण कशें आयलें असो प्रश्न तिच्या आवयक पडला. बॉडी हांवें चॅक केलें. बॉडी चॅक केल्यार बॉडी आख्खे कुडीक कांय वचना, खाली दिमी झगडलेले आहाय. दिमीक आनी रायट टोजाक तेका मार लागलो. सारके दिमी सोडले. म्हाका दिसता की ते कोणें ताका मारून उडयला आनी एक्सिडेंट केला. नाताशाच्या कुडीचो परतून पोस्टमार्टम करचो अशी मागणी तिच्या आवयन केल्या. बॉडी हांव आजून म्हाका ते सगळे डिटेल्स सारके मेळना. हांव बॉडी मरण कोना तेगेलें. सेकंड पोस्टमार्टम करूंक सोदता. कितें जालां तें म्हाका कळोंक जाय तें सांगात. अपघात जाल्ल्या मोटारीच्या धनयान नाताशाचो घात केलो असो दुबाव एना मारियान उक्तायला. मडगांवच्यान आमचो खबराकार सावयो डायस. वेंकीज मुंबय फायटर्सान नव्या वर्सा पेजाद बॉक्सर घेवन वर्ल्ड सिरीज बॉक्सिंगात जबरदस्त कामगिरी करपाची मोख दवरल्या. पंगडाचो व्यवस्थापक लॅनी डिगामान ही माहिती दिली. वर्ल्ड सिरीज बॉक्सिंगान खेळपाची वेंकीज मुंबय फायटर्सांची ही पयलीच खेप. आतां मेरेन मुंबय फायटर्स 5 मॅची खेळ्यात, पूण तातूंत तांकां फकत 2 मॅचींनी जैत मेळ्ळा. आतां आर्मींतले तशेंच भायल्या देशांतले कांय पेजाद बॉक्सर घेवन मुंबय फायटर्स आपलो पंगड घटमूट करपाचे आसात अशें लॅनीन प्रुडंटाक सांगलें. We're doing pretty well. This season we have already boxed 5 matches, of which we have won 2. One against Bangkok Tigers and Los Angeles Matadors. We beat them 5-0. We have also gone 2-3 against Milano Thunders. So we've already collected 7 points and we are hopefully walking into the quarterfinals, which is a big achievement for us this year. Hopefully, we are hoping to get some army boxers in due course of time, and December happens to be the meet season wherein we can recruit more boxers. We're thinking of taking in some more heavyweight boxers and a bantamweight boxer from UK. We are also taking a lightweight boxer from the Philippines and another middleweight boxer from Belarus. So we will have a comparatively tough team this year. And hopefully from next year onwards, we will be putting up a much better performance. जागतिक मळावेल्या पेजाद बॉक्सरा बरोबर दिसपट्टे तयारी विशीं लॅनीन आपलो अनुभव सांगलो. It is great to interact with these boxers because the boys, for them it is the first season and they're enjoying the bouts, they're enjoying the practices at Balewadi, and the going is good. We have regular trainings in the mornings
We start at 6:30 and finish off at 8:30, and then we have gym practices. We have various workouts, fitness workouts, and in the evening we have sparring sessions, and this keeps us in good form. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मीडिया. आणि इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.